याज्ञिकाक येवकार दिताना आमी गीत घेवया संकोश्टांनी सोदतां तुका. संकोश्टांनी सोदतां तुका, हुस्क्या कोंडीन सोदतां तुका, खुशालपणान सोदतां तुका, सोले कोडेन सोदतां तुका, दिसा फांतोड देताना काळजांतले उद्गार सोदता. आयच्या दिसा जेसूर पुसो तुका दोनयाद भेटयता. संकोश्टांनी सोदतां तुका, हुस्क्या कोंडीन सोदतां तुका, खुशालपणान सोदतां तुका, सोले कोडेन सोदतां तुका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमकां व्हड कुशालकाय भोगता. कित्याक जायत्या दिसांनी आमची इगरो उक्ती जाली आनी ब्रेस्ताराची सगळीं मिसां करूंक आमकां हो सोयेग मेवलो. बाद आग्नेलाच्या तुमलाशी येवन सगल्यो आमच्यो गरजो, सगळे आमचे प्रश्न ताचे मुखार घालूंक हे इगर्जेंत येवन मोगान आनी बाबाळतान आमी हे मीस भेटोवंक. जायते फावटी फावो ते परी आमी हे मीस भेटोवंक ना. आमचे चुकीक लागून, आमचे असक्तायेक लागून जशे परी आपले मीस दर एक मीस भेटयतालो तो उगडास करून आमी ताची देख घेवंक वावरुया आनी बोगसणे मागुया. सगळीं बराबर आमी म्हणुया, हांव पातकी सोर्पदेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव अनुसारून सांगता, मनान चिंतून तणान अनुसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवोन सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्यां देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणो जावंक पावूं. हे परी उतरांनी तशें कोन्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज करता देवा सासनांच्या सासनाक. आमेन.
बागयोन जॅकोबाचें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचें आसा तें हाल उपदारांक लागून विलाप आनी रुदोन करात. तुमच्यो गिरेस्कायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां सांशेत केल्यांत. तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक कळूम लागल्या आनी ही तांची कळूम तुमचेर आड गोवाय दितोली आनी उज्या पोरी तुमचें मांस खातोली. सोपूंक पावल्यांत तसल्या निमाण्या दिसाक तुमी गिरेस्कायो पुंजयल्यात. तुमच्या शेतांची लिवणी केल्या त्या वावराड्यांक तुमी दिवंक ना ती मजुरी आतां तुमचेर आड बोब मारता आनी तांच्या हाल हुल्यांचो सात डॉलराच्या सोर्वेस्पोराच्या कानार पडला. ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत कामचाराचें आनी सुस्त सुखाचें जालां. पिडापीड दिवन तुमी मातल्यान निरपराधीचेर फॉर्मोण मारून तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आड बोळ करूंक ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब काळजान गरीब ती सुभागी सोर्गीचें राज तांचें. ओतून म्हणुया, काळजान गरीब ती सुभागी सोर्गीचें राज तांचें. पेल्याचेर पदवी चलयतात म्हूण जीं कोण आपणाचेरूच पात येवन आसात तांची गोट हीच. शेळ्यां वरवीं तांकां लोटून दुखलून नरकान घालतले, थंय मरण तांकां चोरवाक व्हरतलें. जबाब काळजान गरीब ती सुभागी सोर्गीचें राज तांचें. सकाळ पावतोच तांची सुकी बोडाय सोदतली आनी नरकां जातलें तांचें बिराड. पूण प्रामाणीक मनशांक जैत मेळटलें. खरेंच देव म्हजो जीव नरकांतलो वाटायतलो आनी म्हाका आपल्या गोपान घालतलो. जबाब काळजान गरीब ती सुभागी सोर्गीचें राज तांचें. पेल्याची गिरेस्काय वाडत गेली म्हूण भियेनाका. ताच्या गोराब्याचें नांव रूप चोडलें म्हूण कांयच परवा करची गरज ना. मरून वेता तेन्ना कुस्कूट घेवन वचचो ना. जोडलोलें नांव रूप ताचे फाटल्यान फोंडांत कांय दिवचें ना. जबाब काळजान गरीब ती सुभागी सोर्गीचें राज तांचें. हांव मुगेलो सुखान जियेलो म्हूण लोक म्हाका वाखाणटलो अशें तो जिणेंत आपलीच वडवीक चिंत्तालो. पूण उजवाड आनीक पळोवचो ना त्या आपल्या पुर्वजांक तो बी सांगाता करूंक वेतलोच. जबाब काळजान गरीब ती सुभागी सोर्गीचें राज तांचें. शिवोत्तमानाक सोगलीं आमी उबीं रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभोत्तमन. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताचे भक्त म्हूण कोणी तुमकां एक पात्रभर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका अंतरची ना. पूण बावाट दवरतेल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक
कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडू व्हरता तसल्या एक दांताचे पेड ताच्या गोळ्याक बांदून ताका दर्यांत बुडयल्यार अदीक बरें जातें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सुयोग जायत बी तो कातरून उडय. दोन हात आसून यमकोणान पालवना तसल्या उच्यांत वेचे परस लोंडो जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सुयोग जायत बी तर कातूर दोन पांय आसून यमकोणान तुका उडयलेल्या परस तोंटो जावन सासणाच्या जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सुयोग जायत बी तर तो उमटून भायर उडय. दोन दोळे आसून यमकोणान तुका उडयलेल्या परस एक दोळो नासतना देवाच्या राजान भितर सरूंक तुका अदीक बरें. थंय यमकोणान तांचे किडे मरून आनी तुजो केदनाच पालवो ना तो जोन एकल्या मनशाक देव उज्यान मिटयतलो. मीठ बरें पूण मिठूच तर ओनी जालें ताका कशी रोस दिवची. तुमचे भितर मीठ आसूं दी आनी एकामेका लागीं शांती आसूं दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभोत्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, पयल्या वाचपांत आमी आयकलां बागेंत जाकोब आमकां उगडास कोत्ता कशे परी आमचे गिरेस्तकायेक लागून पयशांक लागून आमी आमचें जिवीत इबाडटा, जायत्या तायण्यांक आमी सांपडटा. ल्हान ल्हान वस्तू पर्यंत आमी बरे भाशेन केल्यो जाल्यार कितले भागीदार आमी. पूण जायते फावटी आमी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू आमची गिरेस्तकाय आनी पयशे आमची जाणवाय सगली आमी ताचो वायट उपयोग करून आमचें जिवीत आमी ओगडायता. दुसरे वाटेन आमी जाणव पयशे आमकां कितले गरजेचे. जेवणा खाणाच्यो वस्तू हाडूंक कसलीच पिडा लागली जाल्यार वय जागेर वचूंक, आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडूंक, खंयसरूय आमकां वियाज करची पडली जाल्यार आमकां पयशांची कितली गरज. पयशे नासतना आमच्यान कांयच करूंक जायना. खरेंच पयशे आमकां इतले गरजेचे. इल्लीशी तरी गिरेस्तकाय आमकां कितली गरजेची. पूण बागेंत जाकोब आमकां शिडकायता, कित्याक वो सोंपेपणी आमी तायण्यांत पडून आमच्या पयशांचो आमचे गिरेस्तकायेचो आमी वायट उपयोग करूंक पावता. आनी तेच परी दुसऱ्या वाचपांत जेजू आमकां शिडकायता, आमची कूड, आमचे दोळे, आमचे कान, आमची जीब, आमचे हात आनीक पांय ही एक व्हडली देवाची गिरेस्तकाय आनीक देवाचें देणें आमकां. आमचे कुडी उदेशी आमच्यान कितलें बरें आमकांच आनी दुसऱ्यांकूय आमच्यान कितलें बरें करूंक जाता. पूण तेच परी ताचो वायट उपयोग करून कितल्या तायण्यांत आमी पडटा. आमच्या दोळ्यांनी, उतरांनी, कोडण्यांनी, चिंतनांनी कितल्या तायण्यांत आमी पडटा आनी वायट वस्तू आमी करूंक पावता. म्हणटूच ही शिडकावणी आमकां
जी बागेंत जाकोब पयल्या वाचपांत दिता आनी स्वामी जेजू क्रिस्त दुसऱ्या वाचपांत दिता. कितल्या जाणांनी आपले कुडीचो आनी ओतम्याचो बरो उपयोग करून कितलें बरेपण ह्या संवसारांत आपल्याच जिवितांत आनी दुसऱ्याच्या जिवितांत हाडलां. मारियाम उत्पादक गिन्यानान हुशार आसलेलो, उलोवपाक हुशार आसलेलो. ताचें उतर आयकूंक कितलो लोक येतालो. तो सरमाव कोत्ता म्हूण गोमोत जाल्यार कितलो लोक येतालो ताचें उतर आयकून आनी ताच्या उतराचो सरमावांचो फायदो काडून म्हणजे तो आपले कुडीचो आनी आपल्या सगल्या गुणांचो बरो उपयोग कोत्तालो. कितलो पयस पयस वेतालो. आमचे हात पांय आमी ताचो बरो उपयोग करीत जाल्यार कितलें बरें आमच्यान करूंक जाता. मारियाम उत्पादक बागेंत जुजे वाज ते कितले भोंवले, कितलो बरो वावर तांणी केलो. म्हणटूच हें आमी मोतीन दवरून सदांच वावरुया. जावं आमच्या पयशांचो, जावं आमचे कुडीचो आनी आमच्या ओतम्यांचो, आमच्या गुणांचो सदांच बरो उपयोग करून आमकांच आनी दुसऱ्यांकूय ताचो जाय तो अदीक आनी अदीक फायदो काडूंक. उगडास म्हाका येता एक सिस्टरीचो जी केरळाक जल्मली. ती म्हणटा तिच्या घरांत ती 10 जाण भाव भयणां, 6 जाण भाव, 4 जाण भयणी. एकलो भाव पाद्री जालो, तिगी भयणी सिस्टरी जाल्यो आनी ती सिस्टर आयज एक क्लॉइस्टर कामेल सिस्टर जाल्या. ती म्हणटा कितली कुशालकाय म्हाका भोगता. दुसऱ्यांचो मोग करूंक, दुसऱ्यांक मोग दिवंक आनी जाय तो अदीक आनी अदीक वेळ मागण्यांत साळूंक. पूण हाचें सगलें कारण पयले सुवातेर आनी अदीक करून म्हजे आवयक आनीक बापायक. कित्याक तांणी म्हाका हो मोग, हो भावार्थ म्हजी काळजांत घातलो आनी देखूनच हांव आयज इतली कुशालकाय जियेता आनी दुसऱ्यांकूय म्हजी कुशालकाय दिवंक वावुरता आनी इतली हांव फोडादीक. तर मोगाड भावानो आनी भयणीनो, ह्यो वस्तू आमी मोतीन दवरून आमचें क्रिस्ती जिवीत अदीक आनीक अदीक मोलादीक आनी फोडादीक करूंक वावुरया. भेटवणी वेळार आमी गीत घेवया. यादनी कोंडो समोर पिता. यादनी कोंडो समोर पिता, आमची मोना समोर पुया. कुंडो तयार करता, काळजां आमची तयार करूया. ह्या गिताक रोस पेटयता, आमी आमची जीण भेटोवया. सारो गोतो कोण दिता, पिवंक आमी आयती जावया. सुर्गीन जेवण तयार जातलें, मुतान मारूंक लागीं सोरया. गोड पिवण जातलें, आमच्या आत्म्याक धादोस करूया.
मोगाळ भावानो आनी भयणीनो मुझे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पुरी रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवांचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाबोय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनो आसुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनो आसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमतां. जिव्या बावडतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगोडटा. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक वतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनो आसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनो आसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी यातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेवच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडा साकुराक. बावार्ताचो गूट परगोटूया.
할렐루야. 소미야 예수 아미 오르카타 아리에 갈시 레피에타 비테스 포기 두에보아에소 아미 तुझे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणींची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, फिलीप आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरबसो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोरदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यात सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. होगाड भावानो आनी वयनीनो, आमी सगळे आमच्या देण्यांचो कुडीच्या आनी आत्म्यांच्या देण्यांचो सगळे आमचे पयशे आनी ग्रेस्ताय ज्यो आमकां गरजेच्यो तांचो आमी बरो उपयोग फावो तो उपयोग काडूंक त्याच जेजून शिकयलेले मागणी आनीक एक पावट म्हणुया. आमच्या बापा तू सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व वाटकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रास ओटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दी.
देवाचे शिडी संसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिडी संसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिडी संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी हो स्वाम जेजू क्रिस्त जो आमचे मदें आयलो गरीबसाणेन जियेलो आनी आमकां सासणांची सूख आनी सोडवण जोडली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गीत घेवया. होरे पर्वतार आमी
प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां बासायताय. ही तुजी बासावणी वेगीं शांती पावय म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाच्या बाबा भयणो आनी कांय दिसांनी आमी पिराचीत काळांत भितर सरतल्या. हो पिराचीत काळ फळादीक अर्था बरी जावंक घडये एका बऱ्या कुमसाराची आमकां गरज. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमच्या यादनीक तुमचे सेवेक कुमसाराच्या कोपेलान आसतले. देवाचेच कृपेन आमकां आनीक एक पावट ही संदी फावो जाली हे पवित्र दोंगरार चडून येवंक, हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक मानिवंत आग्नेलाच्या तुमलाशी दिमी मारून आमचे हात सोडूंक, आमचे आवडे आमचे उपकार दोनूय देवाक उबारूंक. पिडेक गंभीर परिस्थितीक आमी सगल्यांनी भावार्थान आनी बरवंशान फुडो केलो. तुमी कश्टवतालीं तेन्ना वा आमी सगलीं कश्टवतालीं तेन्ना तुमी आमच्या मागण्यांत आसल्या. आमचे कश्ट, आमचे त्याग, आमचे यादनीक आनी आमच्या सेमिनारिस्तांनी तुमचे पासत भेटयले. देवान घडये आमकां सगल्यांक सुरक्षीत सांबाळली. आयज व्हडा बरवंशान आनी भावार्थान हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमचे हुस्के मानिवंत आग्नेला वरवीं देवाक उबारूंक. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानिवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची. आयज एंटनी आनी सेंड्रा मार्सल न्यूरातान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हजो पूत फ्रेडसन अंडर-14 फुटबॉल सिलेक्ट जावन खेळूंक वचपाक आसलो. हांवें ताका ब्रेस्तारा दीस पिलार मिसाक हाडलो. मिस जाताच ताच्या हाताक फूग कशी आयली. हांवें ताका पाद आंगलाची मुर्ती आसा तिका हात लाय म्हूण सांगलें. ताका हात लायना फुडें ताचे हात निगूत जावंक लागले. हांवें चिंतलें घरा वचून ताका हांव दोतोरागेर घेवन वेतलीं. पूण घरा पावता म्हणसर ताचे हात सगळे बरें जाले, ताचे फोड गेले. आतां हैदराबाद एके टिमीक फुटबॉल खेळटा. अवचितूच ताचे पांय पोंदाक दुखूंक लागले आनी हाड भायर सरूंक लागलें. दोतोरान ताका सांगलें ऑपेरेशन करचें पडटलें म्हूण. ताका पाद आंगलाचो उगडास आयलो. ताणें म्हजे हात बरे केले. ताणें पाद आंगलाक मागणें केलें. ताचो पांव दुखपाचो बंद जालो आनी हाड जिरलें. दोतोर म्हणूंक लागलो ऑपेरेशन करपाची गरज ना, आतां सामको बरो जाला आनी फुटबॉल खेळटा. पाद आंगलाक दिनवासता आनी देवान पाद आंगला उद्देशी सगल्यांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो करूंक हांव मागतां. मोगाच्या भावा भयणो वा आमच्या भावाचो भावार्थ, ताच्या आवयचो भावार्थ, कोणी आमच्या काळजा मनांनी जायत्यो गरजो घेवन आमी ह्या जाग्यार आयल्या. भावार्थान उबी रावन नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका आदीन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळ जाणतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनत बरी जिवितान भागीदार जालो दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी.
ओगोणीत काकुतीच्या देवा ओगोणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून पडून तुझ्या पांयां सोरशी तुझ्या पांयां सोरशी आमी मागतां व्हडा विश्वासान तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारतात जाल्यार मान्यवंत आज्ञेलाक संताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जीचे उगोड पोरगोटणी उदेशी मागतां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन आमेन. मोगाल बाबा मेनो जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवतात घोडे आमची गोडची जी पिडेंत आसात ती घोडे ह्या जाग्यार नात तांकां आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडेवंतांच्या मागण्यांत वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुचार बापा आमच्यो असक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतीपणी मागता हे आमच्या पिडेवंत बाबा भयणाचेर बोलेपणाचो केरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत तुजेर भवाट दवरून तुका दिवन भोवूं. हे परी बाबा भयणाच्या एकवटान सदां कालच्यो आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येवया क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान आमी वचूया. देवाचे व्हड उपकार. स्वर्ग संसाराच्या